अजून मेरेन पुष्टी जावंक ना, पूण भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबरा मोपा विमानतळाचे तात्पुरते उक्तावण करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. दिल्ली महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेचो प्रचार केले उपरांत गोंयांत आयलो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. शेनवारा मध्यान राती मुख्यमंत्री गोंयांत आयलो. दिल्लीत जावपी महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेचो प्रचार करपा खातीर दिल्लीच्या भाजपा कार्यकर्त्यां वांगडा गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वांटो घेतलो. दिल्लीतली ही महानगरपालिकेची वेंचणूक 4 डिसेंबराक जातली आनी ताचो निकाल 7 डिसेंबराक जाहीर जातलो. कोंकणी ही मराठीची बोली भाषा असून गोंयचे चडशे लोक मराठी उलयतात. ताका लागून मराठी ही गोंयची ऑफिशियल लँग्वेज जावपा खातीर हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करतलो, अशें वादग्रस्त विधान महाराष्ट्राचो शिक्षण मंत्री दीपक केसरकारान केला. केसरकारान शुक्रारा वामनाश्रम स्वामींच्या पेडणेच्या यात्रेत हाजेरी लायिल्ली. ह्या वेळार तो उलयतालो. मराठीक अभिजात भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर महाराष्ट्राचे प्रयत्न सुरू आसात. गोंयांत मराठीचो प्रश्न कोंकणी मराठी वाद करून सुटावो जावचो ना, अशेंय केसरकार म्हणटात. विद्यार्थ्यांमधल्या नेतृत्व गुणांक वाव दिवपा खातीर शिक्षकांनी काम करपाक जाय. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. अन्याया आड झगडपाची वृत्ती भुरग्यां मदीं दिसपाक जाय. अन्याय आज सगळी कडेन दिसून येता. गोंयांत जाले अघोषीत आणीबाणी जाहीर केल्ल्याचेंय विजय ह्या वेळार म्हणटा. लोकशाय हे आमकां दिल्ले सगळ्यात व्हडले देणे. आमच्या हक्का खातीर झुजपाची तांक दिवपी ह्या शस्त्राचे पावित्र्य आमी सांबाळूंक जाय. पूण आयज लोकशाय सुरक्षीत हातांत आसा. ज्या 4 खांब्याचेर ती उबी आसा तातूंतले 2 खांबे गळमेल्यात. आमचे मुखार जायती आव्हानां आसात आनी लोकशाय कोसळपा पासून वाटावपाक सगळे 4ूय खांबे आमी घटमूट करूंक जाय, अशें ज्येष्ठ साहित्यीक आनी पत्रकार एडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी सांगलें. मडगांव पालिका सभाघरांत जाल्ल्या चंद्रकांत गेणी पत्रकारिता पुरस्कार भेटवंत कार्यावळीत ते उलयताले.
देशभरातल्यो दर्यादेगो नितळ आनी सुरक्षीत दवरच्यो हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर हो उपक्रम देशभर चालीक लायला। गोंयांत ह्या उपक्रमाचे उक्तावण सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सकाळी 7:30 वरांचेर जातले। मिरामार दर्यादेगेच्या नितळसाणीन ह्या उपक्रमाची गोंयांत सुरवात जातली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। दर्यादेगो नितळ उरपाक तशेंच जलचर प्राण्यांक आनी नुस्त्यांक प्रदुशणापासून वाचोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम चालीक लावपाचो थारायला। सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आशिल्ल्यान येरादारी मोठ्या प्रमाणात वाडिल्ली आसा। पर्यटक कशो गाडयो हाताळपाक लागल्यात, तशेंच येरादारी नेमांचे उल्लंघन करतना लेगीत दिश्टी पडटात। शेनवारा कर्नाटकान नोंद आशिल्ली एके गाडयेन नेमांचे उल्लंघन करून गाडी नो एंट्रींतल्यान काडली। थंयसर ऑन ड्युटी आशिल्ल्या येरादारी पुलिसान आडवून ताका समजावपाचो यत्न केलो, मात पर्यटक ताचे आयकून घेवपाक तयार नासलो। उलट येरादारी पुलिसांक तांणी ह्या वेळार धमकी दिवपाचो लेगीत यत्न केलो। सध्या वेगवेगळी हायसा दाखवून ग्राहकांच्या बँक खात्यांतल्यान पयशे लुटपाचे प्रकार वाडल्यात। अशा वेळार ग्राहकांनी सादूर कशे रावचे ते विशीं जागृताय करपी स्ट्रीट प्ले दिवचले जालो। भारतीय रिझर्व्ह आनी HDFC बँकेच्या सहकार्यान स्पीकअप हे संस्थेच्या कलाकारांनी हो स्ट्रीट प्ले सादर केलो। गोंया सावन प्रवाशांक घेवन शिर्डी वचपी कदंबा बस महाराष्ट्रांतल्या नारायणगांव वाठारांत अचकीत बंद पडली। शिर्डी पावपाक सुमार 104 किलोमीटर आसा म्हळ्यार ही घडणूक घडली। हाका लागून सुमार 3 वरां प्रवाशांक बरेच त्रास सोंसचे पडले। शेवटाक बस बंद पडिल्ल्या कारणान प्रवाशांक शिर्डी वचपाक जीपीचो आदार लेगीत घेवचो पडलो। त्रेपन्नावे इफ्फी निमतान खास सेलिब्रिटी खातीर गोंयचो फामाद शिगमोत्सव सादर जालो। ह्या शिगम्याचे उक्तावण समाज कल्याण खात्याचो मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी झेंडा दाखोवन सुरवात केली। ही परेड ESG कार्यालया सावन भलायकी कार्यालय मेरेन आशिल्ली।
दादासाहेब फाळके पुरस्कार जैतिवंत कलाकार आशा पारेख हिने शेनवारा इफ्फीन हजेरी लायली. कटी पतंग या फिल्माच्या स्क्रीनिंगे खातीर पारेख गोंयांत आयिल्ली. आपल्या पिरायेच्या 10 वर्सां सावन ती फिल्मान काम करता. आयज मेरेन तिणे एकूण 95 फिल्मांनी काम केला. 1992 तिचो पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान जाल्लो. डिसेंबराच्या 8, 9, 10 आणि 11 तारखेक काँग्रेसीचो जागतीक आयुर्वेद परिशद पणजेंत जातलो. देखून सगळ्या गोंयकारांनी ह्या जागतीक आयुर्वेद परिशदेंत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें आवाहन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलें. आयतारा वास्कोचे भाजपा मंडळान वास्कोच्या राम मंदिरांत भलायकी शिबिराचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार दाजी साळकार उलयतालो. दर्यादेगेर लागपी उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर दर्यादेग वाठारांत 4x4 गाडयो तैनात करपाक जाय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. दर्यादेगेवयल्या शेकांक उजो लागून एकाद्र्या पर्यटकांक दुखापत जाली वा मरण येवपाची घडणूक घडूंक जायना. उजो लागलो जाल्यार तो नियंत्रणात हाडपा खातीर महिंद्रा वा हेर कंपन्यांच्यो 4x4 गाडयो दर्यादेग वाठारांत तैनात करपाक जाय अशेंय मायकलाचें म्हणणें. मुख्यमंत्री केलो काय कितें असो प्रश्न आता उपरासपाक लागला. सावयवेरेच्या अनंताचो लोकप्रिय सावयवेरेचो सख्याहरी कालोत्सव शेनवारा सुरू जालो. सप्तकभर चलपी कालोत्सव महोत्सवाची सुरवात अनंताच्या पालखीन सावयवेरेच्या सातेरी, शांतादुर्गा आनी नारायणाच्या देवळांक भेट दिवन तशेंच देवांक आपोवणे दिवपाक सयत जाली. जशी जशी पालखी वेगवेगळ्या गांवांतल्यान वता तशी तशी दर एक भक्त ढोल आनी हेर वाद्यांच्या सुराचेर नाचून पालखीक वांगड दिता. तशेंच अनंताची पालखी वाटेर पडपी दर एका घराक भेट दिवन कुटुंबांक आशिर्वाद दिता. या वर्सुकी उत्सवात भक्त हातांत सुपारेची झाडां घेवन हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा अशें म्हणीत खोशेन नाच करतात. थळावे तशेंच गोंयच्या शेकड्यांनी भक्त ह्या उत्सवाक आपली उपस्थिती लावन श्री अनंत देवाचो आशिर्वाद घेवपाक गर्दी करतात. आयज सांगोडोत्सव जाले उपरांत फुडल्या सप्तकभर अनंत देवाची लालकी, विजयरथ, शिवासन, हत्ती अंबारी उपरांत उत्सवाची सांगता जाता.
असनोडेच्या पार न्हंयच्या उदकाची पुरवण पुराय बार्देसाक जाता. फाटल्या कांय दिसा सावन पार न्हंयत गटारांतल्यान हळशिकावणें उदक सोडलां. हे हळशिकावणें उदकाची पुरवण पुराय बार्देस म्हालाक जाता. ताका लागून लोकांच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी गटारांतल्यान हळशिकावणें उदक सोडटा तांकां सेप्टीक टँक बांदून दिवच्यो अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केल्या. असनोडेच्या पार न्हंयेत गटारांतल्यान हळशिकावणें उदक सोडलां तांची जाप विचारपा खातीर बर्डेन आयतारा असनोडेच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. घुवळे वखदांच्या वेव्हारा आड कारवाय जायत आसा. पूण नवे नवे ड्रग पेडलर ड्रग्स घेवन गोंयां येत आसात. तांचेरूय खर कारवाय करपाक जाय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. घुवळे वखदां आड कारवाये खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फाटल्या सप्तकांत 3 म्हत्वाच्यो बसका घेतल्यो. घुवळे वखदांचो वेव्हार नियंत्रणांत येवपाकूच जाय. नितळ पर्यटनाचे दिश्टीन गोंयचें नांव वयर येवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. अंदू भारत G20 समिटाचे अध्यक्षपदाची सुत्रां सांबाळटा. जागतीक पावंड्यावेल्यान पळयतना हे अध्यक्षपद करपाक भारत देशाक मेळप ही सगळ्यांत व्हडली संद अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. संवसारांत शांतिकाय, शाश्वत उदरगत, एकता तशेंच वेगवेगळ्या आव्हानांक तोंड कशें दिवप ह्या विशयांचेर ह्या समिटान चर्चा जातली. 1 डिसेंबरा सावन सुरू जावपी ह्या समिटा वरवीं 200 बसका जातल्यो. हातूंत आर्थीक तशेंच हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिल्या. हे फावट गुजरातान फक्त आनी फक्त आम आदमी पक्षाचेच सरकार येतलें असो विश्वास आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी गुजरातान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायला. गुजरातचे लोक भाजपाक विटल्यात. तांकां बदल जाय जाल्यार काँग्रेस पक्ष जाल्यार पयस पळयल्यार लेगीत वेंचणुकेच्या रिंगणांत दिसना असो थोमणो अरविंदान काँग्रेसीक मारला. केजरीवालान गुजरातान हे फावट आम आदमी पक्षाचेच सरकार येतले अशी भविष्यवाणी केजरीवालान स्वताच्या हातान पत्र बरोवन दाखयत केल्या. गोंयांत खुबशे पर्यटक थळांचे सोबितीकरण करपाची गरज आसा. तातूंतलेंच एक थळ जाचें सध्या सोबितीकरण करपाची गरज आसा तें म्हळ्यार हरमल वाठारांतल्या दर्यादेगेर आशिल्ले परशुराम टेकडी. ह्या थळाक आदलो इतिहास आसा. देखून जाता तितले बेगीन ह्या थळाचे सोबितीकरणाच्या कामाक सुरवात जावची अशी इत्सा थळाव्या लोकांनी आमदार जीत आरोलकारा कडेन केल्या.
दिवचल सम्राट क्लबाचो वर्सुकी सम्राट विद्यार्थी पुरस्कार वाटप सुवाळो आयतारा दबाजन जालो। ह्या सुवाळ्यात वेगवेगळ्या हायस्कुलाच्या मेळून 18 आदर्श विद्यार्थ्यांक हे पुरस्कार भेटयले। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण पूज्य साने गुरुजी ज्ञानोपासना मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष विद्याधर शिरोडकार तर खास सोयरे म्हणून राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका विद्या म्हाळशेकर हाजीर आशिल्ली। ह्या वेळार सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष निलेश टोपले, खजिनदार शेखर नायक आणि सचिव प्रवीण सावंत हांचो आस्पाव आशिल्लो। म्हापशेच्या कुचेलीत वाठारात शेनवारा साखळेश्वर बॉयज हांणी अखिल गोंय नाचाची सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तीत सुमार 40 कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो तशेंच 38 नाच सादर केल्ले। ह्या सर्तीक ग्लाउंड डिमेलो आणि चंद्रशेखर बेनकर हे परीक्षक म्हणून लाभिल्ले। सोलो डान्स ह्या नाच सर्तीक सान्वी पुजारीक पयले इनाम जाल्यार सानिया हल्लीकर हाका दुसरे इनाम फावो जाले। ग्रुप डान्स ह्या सर्तीत जय भवानी ह्या पंगडाक पयले इनाम जाल्यार ओमकारा ह्या पंगडाक दुसरे इनाम फावो जाले। फोंडे वाठारात गिरिजाताई केळेकर संगीत संमेलन समिती आणि कला संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान संगीत महोत्सवाची कार्यावळ घडोवन हाडपाची आसा। फर्मागुडी गोपाळ गणपती देवळाच्या सभागृहात 2 आणि 3 तारखेर स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई यांच्या स्मृती दिसा निमतान खास संगीत महोत्सवाची कार्यावळ आयोजित करतले अशी माहिती सम्राज्ञी गिरिजाताई केळकर संगीत संमेलनाचे अध्यक्ष जयंत मिरिंगकारान दिली। आयतारा बार्देज मालात युनायटेड कल्चर असोसिएशन आणि सातेरी देवस्थान पाली यांच्या जोड पालवान मल्टी स्पेशालिटी फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कॅम्प आयोजित केलो। भलायकी शिबीर सकाळच्या 9:30 ते 1:30 मेरेन चालू आशिल्ले। ह्या शिबिराक थळाव्या लोकांनी खूप बरो प्रतिसाद दिलो। कोविडा उपरांत नवयुग निकेतन शाळा करंजळे हांगा भुरग्यांनी फूड कोर्ट महोत्सव मनयलो। ह्या फूड कोर्टाक विद्यार्थ्यांचो आणि पालकांचो भेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। मुख्याध्यापक बिंदू कोटेचा आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सांगातान ही कार्यावळ घडोवन हाडली। इयत्ता 7वी, 8वी, 9वेच्या विद्यार्थ्यांनी सुतलेपासून आर्क तयार केले तशेंच पालकांक येवकार दिवपा खातीर ल्हान भुरग्यांनी स्वागत गीत लेगीत गायले। तांदळापासून दुधापासून प्रोटीन पराठा, पारंपरिक जेवण, सात्विक आहार, भाज्यांचे सालाद अशा साबार पदार्थांचो सगळ्यांनी आस्वाद घेतलो।